म्हज्या भयणीन आनी भावनो, उपवास एक मागणें. आमी उपवास कित्याक लागून करता? आमचे जिवीत सोयेर पडलेलें आसता. जेवण आमकां त्या त्या वेळार जाय आनी त्या त्या वेळार मेळना जाल्यार आमकां कितें तरी जाता. म्हणटच कितें जाता, मागीर जेवण आमकां कंट्रोल करता. आमचो ताबो जेवणाचेर ना. हे भाशेन आमची चिंतनां, उतरां, चाल सगळीं आमकां कंट्रोल करतात. म्हणटच उपवास एक मागणें कशें जाता? जेन्ना आमी ताका नाकारता, आतां आमी कोणाचेर पातयेवन रावता? जेवण आमकां घोटाय दिताली, आतां कोण घोटाय दितलो? आमी एकदम बावन वेतान. त्या वेळार आमी देवाचेर पातयेवन रावंक जाय. देव जावन आसा आमची घोटाय, आनी देव ह्या सगळ्या वस्तूंनी आमकां आपली घोटाय दिता. म्हणटच आमचे दोळे मातशे उक्ते जावंक लागतात. देव सगळ्याक आसा, पूण आमी देव तातूंत आसा कशें आमी पळयता, एक मुद्दो. दुसरें म्हणजे देवाचेर आमी पातयेवन रावंक जाय, वस्तूंचेर न्हय, आमच्या सोयींचेर न्हय. आमी जाणून ती सोय आमी स्टॉप करूंक जाय म्हणून, थांबोवंक जाय म्हणून, पूण आमचे लागीं जायना. तर जेन्ना आमी उपवास हे मागणें दवरता, तेन्ना आमी ही दडवण करता की आमी देवाचेर पातयेवन रावता, न्हय वस्तूंचेर, आनी न्हय ताणें आमकां कंट्रोल करूंक फावना. तर ही कृपा आमकां देवान दिलेली आसा. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारया. आयज एकलो पावलू एंकरायट वो हर्मीट म्हणून तो अरण्यांत जियेतालो. बऱ्या घराण्यांतलो आसलो, इजिप्ताचो तो, पूण सगळें सोडून तो म्हळ्यार तूं अरण्यांत जियेतालो. 112 वर्सां तो जियेलो अरण्यांत, आनी 90 वर्सां एके गुफेंत. थंयसर तो एकसुरो आसतालो. थंयसर एक धाकटली न्हंय व्हांवताली, ती न्हंयेंतलें तो उदक पियेतालो, आनी एक थंयसर झाड आसलेलें डेट्स, खाजुराचें, तें खावन तो आपलें जिवीत सारतलो. पळयात कशे भाशेन तो देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत जियेतालो. हे भाशेन ताका देवान खूब वर्सां दिलीं. ताका एक दीस एंटनी, तो आंतोन थंयसरलो, आंतोनी पादुवाचो न्हय पूण आदलो तो हर्मीट, तो थंयसर गेलो आनी तो ताका पळोवन इतलो अजाप जालो की खरोच तो एकदम पवित्रपणान जियेतालो, म्हणजे देवाच्या एकवटान. ताणें सगळ्या संवसाराक कळीत केलें. मागीर जेरम म्हणटा पळय, ताणेंनूय ताच्या जिविताचेर बरोवन काडलें, आनी ताच्या जिवितांतल्यान खूब जाणांक स्फूर्ती मेळ्ळी. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां देवाची येवजणे प्रमाणे जियेता. आमचें जिवीत तेच भाशेन उजवाडांत येवंक जाय, आनी देवाच्या उजवाडांत आमी परजडूंक जाय. जाता तशें अदीक जावच्याक आतां थोडो वेळ आमी मागण्यांत रावया. आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. सगळें आमचें सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया, आनी हे परी भितरल्यान स्वतंत्रपणी नवो सोरो, नवी येवजण, नवें जें जेजू दाखयता तें आमचें सगळें भरोन न्ही. आदलें तें काडून उडोवया, सगळें नवें करून जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया.